नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. डुडू प्रकरणाची चौकशी करताना सीबीआय अधिकाऱ्यांनी खंयच्याच पुलिसांक करूंक ना मारपेट. सीबीआयचो डीआयजी साळुंकेचो खुलासो. ह्या फुडें चौकशीचे सीबीआय करतली चलचित्रीकरण. आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिसा निमतान ज्येष्ठ नागरिकां खातीर गोंय सरकारान जायत्यो येवजण्यो केल्या जाहीर. गोंयांतल्या ज्येष्ठ नागरिकांचो आंकडो पावलो 1,40,000चेर. जाणटे म्हणटा नव्या पोरण्या पिळगे मदले गॅप कमी जावंक जाय. गोंयच्या राजकारणात विश्वजिताचो दबदबो लागलो वाडूंक. पर्रीकाराक शहा दिवपाच्या राजकारणात काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांकूय घेवचे पडले मारतें. प्रुडंट मिडियान तयार केली आपली खासा वेबसायट. 2 ऑक्टोबरा वर्सुकी दिसा वेबसायट जातली ऑनलायन. आनी खेळा मळार फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर लागतल्यो 2 म्हयन्यां भितर नव्यो फ्लड लायटी. काम चालू करपाचो आदेश मेळटलो फुडल्या सप्तकांत, म्हणटा प्रभुदेसाय. आता खबरो विस्तारान. डुडू प्रकरणाची चौकशी करतना सीबीआय अधिकाऱ्यांनी खंयच्याच पुलिसांक मारपेट करूंक ना असो खुलासो सीबीआयचे डीआयजी प्रवीण साळुंकेन केला. चौकशीत आडमेळी हाडपा खातीर हे फटीचे आरोप केल्यात अशें साळुंकेक दिसता. ह्या मुखार चौकशीचे चलचित्रीकरण करपाचें सीबीआयन थारायलां. घुवळी वखदा प्रकरणात डुडूची चौकशी करपी सीबीआय अधिकाऱ्यांनी आमकां मारपेट केली अश्यो कागाळी 5 पुलिसांनी वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर केल्यात. पुलिसे आड सीबीआय अशें गैर सध्या पेटलां. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी खंयच्याच पुलिसांक मारूंक ना अशें स्पश्टीकरण सीबीआयचे डीआयजी प्रवीण साळुंकेन केलें. I will update myself in this matter. If the people are such type of the people, if the normal witness and if it's belong to some particular department, if they are having the keen interest, they were the members of some raiding party and they're the in charge of the accused, so naturally I have to think twice before calling them and to looking their interest. If anybody wanted to do any allegations, it is there, this thing. In this office there is nothing like of any this thing because we follow all the procedures. एकमेकाचेर राग काडपा खातीर अटाला, डुडू आनी गुडलर अश्यो वेगवेगळ्यो केसी नोंद जाल्यात असो दुबाव सीबीआयक आसा. ह्यो तिनूय केसी एकमेकांत घुसपिल्ल्यो आसात अशें साळुंकेन सांगलें. I found कि this is the those time मतलब as a this thing, it's sort of some fixing some person, then catching other, extracting money and all, and then to taking the revenge, to do some spying, show to the media, this sort of a thing. If you can find कि there are so many times the if officers take any action and the people that the offended party write some letters to the concerned senior officers for some inquiry or all. Here they have given some footage or some sort of clippings and all. चौकशी करताना सीबीआय अधिकारी मारपेट करतात असो आरोप जावचो न्ही म्हूण ह्या मुखार चौकशीचे चलचित्रीकरण करतले अशें डीआयजी प्रवीण साळुंकेन स्पश्ट केलें. I will reduce their writings into the and also record this thing, and we will see what legal action can be taken. Directly or indirectly involved with the case, basically it can be said that way. Everyone, I will say कि everyone who will be coming and we will be recording in this matter will be video recorded.
सीबीआय डुडू प्रकरणात आतामेरेन 25 लोकांची साक्ष घेतल्या, जाल्यार अटाळा प्रकरणात 7 साक्षीदारांची साक्ष घेतल्या. ह्या भायर हेर पुरावे एकठांय केल्यात. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार बासुरी देसाय आणि चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. ज्येष्ठ नागरिकां खातीर गोंय सरकारान जायत्यो कल्याण येवजण्यो जाहीर केल्यात. आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरीक दिसा निमतान दवरिल्ल्या सुवाळ्यात सरकारान ह्यो येवजण्यो जाहीर केल्यो. गोंयांतल्या ज्येष्ठ नागरिकांचो आंकडो आतां 1,40,000 पावला. सरकारी सवलती बरोबरूच भुरग्यां कडल्यान मोग मेळचो अशें जाणटेल्यांचें म्हणणें आसा. नव्या आनी पोरण्या पिळगे मदलें गॅपूय कमी जावचें अशें तांकां दिसता. म्हणजे आवय बापायची आदर भुरग्यांक कमी जाला. चडशे तांकां त्या मिडियाचेर जावं तांचे हाजेर ताजेर जाता आनी त्या खातीर ही सगळीं ओल्ड एज होम्स ही ती हाजी उत्पत्ती जाता. त्या खातीर आज हांवें मुद्दाम ह्या लोकांक सांगिल्लें की हे भुरग्यांचेर कंट्रोल करपा खातीर मिडिया जो पळय आसा इट शूड प्ले ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सुरक्षा बंधन म्हणून एक स्कीम चालू जाल्ली आसा. आमची यंग जनरेशन जे आसा ते आमचे जाणटेल्यांक बापूय जावं आवय जावं आजो म्हणून तांकां आमी बरे भशेन सांबाळटली म्हणून. त्या प्रमाणे म्हज्या अनुभवा प्रमाणे ह्या 2-3 वर्सांक ते आमकां बऱ्या भशेन मान दितात आनी आमी तांकां बरें गायडन्स दितात. आमचे ज्येष्ठ नागरीक कितें म्हणटा तें आमी आयकलें. तरणाटे आनी जाणट्यां मदले मतभेद दिसान दीस वाडत आसात अशेंच तांच्या उलोवपा वयल्यान दिसून येता. आमच्या तरणाट्यांक जाणटेल्यांचें कांयच पडून गेल्लें ना. त्या खातीर आतां सरकार तांचे खातीर नव्यो नव्यो येवजण्यो तयार करता. शेनवारा जाल्ल्या ज्येष्ठ नागरीक दीस कार्यावळींत उलयतना सरकारान जाणट्यां खातीर नव्यो कल्याण येवजण्यो जाहीर केल्यो. धर्मीक थळांक भेट दिवपी जाणटेल्यांक खासा अर्थीक मजत सरकार दितलें. ग्रामपंचायती आनी पालिकांनी ज्येष्ठ नागरिकांक खासा सुविधा आसतल्यो. हॉस्पिटलांनी जाणटेल्यां खातीर खास वॉर्ड आसतले. मुख्यमंत्र्यान 156 पोस्ट सर्वेयर म्हणून संजय ह्यातून तुमची सर्वे आसतली. तुमचे विशीं जे विषय आसा ते तातूंत घेतले गेले वतले. आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरीक दिसा निमतान सरकारान 22 ज्येष्ठ नागरिकांचो भोवमान केलो. समाज कल्याण खात्याचे आदले संचालक सुभाष शिरोडकाराचोय सरकारान भोवमान केलो. लोकां मदीं जागृताय जाल्यार पालकांचे प्रश्न सुटावे जातले अशें मत शिरोडकारान उक्तायलें. ना प्रत्येकान जाणा जावंक जाय की आपुणूय केन्ना तरी सिनियर सिटीजन जातलो आनी आपली अशीच परिस्थिती जातली तेन्ना आपूण जर कोणाकूय दीत जाल्यार तशीच वागणूक आपणाक मेळटली अशें तेंच्यांनी विचार करचो. पणजेच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. पाटणेकार आनी सोपटेक हाडपाच्या राजकारणात विश्वजीत राणेन भाजपाक शह दिलोच, तेच बरोबर ताचें वजन वाडटा म्हणून आडमेळी हाडपाचो यत्न करपी काँग्रेसींतल्या कांय ज्येश्ठ फुडाऱ्यांकूय ताणें मारतें घेवपाक लायलें. विश्वजिताचें राजकारण आनी ताच्या परिणामांचेर पळयात हो रिपोर्ट. गोंयच्या राजकारणात पयलें पावल घालतनाच तो गोंयच्या राजकारणांतलो सगळ्यात तरणाटो आनी वादग्रस्त राजकारणी आशिल्लो. राजकारणांतली घराणेशाय, खडेगाड राजकी वजन आनी आयतो मेळिल्लो लोकांचो तेंको ताचें लॉन्चपॅड थारलो. म्हत्वाकांक्षी, त्रास काडपी जाल्यार केन्ना केन्ना सामको निश्ठूर जावन काम करपी हो राजकारणी. 5 वर्सां जालीं आतां विश्वजीत सगळ्यांत खडेगाड राजकारणी जाला. फाटल्या कांय दिसांनी विश्वजितान अशे बेधडक निर्णय घेतल्यात की विरोधी पक्षाक आनी ताच्या पक्षांतल्या कांय ज्येश्ठ राजकारण्यांक ताचे मुखार मारतें घेवचें पडलां. कसलोच दबाव मानून घेवपाक तो तयार ना. आम्ही आमचं काम करतो, तुम्ही ॲज इट इज कोर्टला जाताय. हे धमक्या बिमक्या सोडा, ते आणि कोणाला द्या, पण हे असले राजकारणात धमकी बिमकी ऑफिसरला दमदाटी करून काम होत नाही. पण या 70च्या युवराजाची राजकारणातली वाटचाल तितली सादी सोपी आसची ना. काँग्रेसींतल्या कांय ज्येश्ठ आनी वजनदार राजकारण्यांच्या तकलेर बसपाचो ताचो प्लॅन मातसो गचके खावंक लागला. ताची ताकद वाडत जाल्यार तो चड घातक आनी मारक थारतलो अशें कांय राजकारण्यांक ताची म्हत्वाकांक्षा पळोवन दिसपाक लागला. मात ताचें ध्येय, मोख, टार्गेट सामकें व्हड आसा. जायत्या वेळार जायती सुत्रां चलोवपाक तो सामको चॅम्प जाला. इतलो विरोध आनी धमक्यो, मात ताणें आपल्याक जाय तें केलेंच. Nobody has the right to challenge any decision of the Congress High Command. As what the media is reporting, different views is wrong. We are all unanimous in what we decide, and ultimately let the Chief Minister make statements on these issues and the party president, because both these issues are in their domain and they need to answer these questions. मुख्यमंत्री मात सोपटे पाटणेकराच्या येवकार सुवाळ्याक येवंक नात. काँग्रेस हावजातय निमणे म्हळ्यार प्रवेश जाता काय ना हाचे विशीं सामकी कोफसांव करपी जापो मेळटाल्यो.
प्रवेशाचो खीण आयलो तेन्ना वजनदार आनी ज्येष्ठ राजकारणी गायब जाले. ह्या राजकारण्याचे डॅरिंग राजकारण म्हळ्यार दोनी वठ्या धार आशिल्ली तलवार. विरोधी पक्ष ताका उडोवपाक टपला आनी पक्षां भितरच कितलेशेच जाण ताच्या म्हत्वाकांक्षेक सुरूंग लावपाक रावल्यात. ताचे एक चुकीचे पावल ताचे राजकीय स्टंटाक घेवन षडयंत्र आनी कूटनितीचे खोल दर्येत पडपाक शकता. सध्या तरी सुरू जाल्ले राजकीय टुर्नामेंटांतली पहिली मॅच तो जिखला. सिरीज अजून उरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.